सर आणि एक इश्यू झाला सर काल एक नवदुर्गाचा इश्यू झाला तुमचं कॉन्स्टिट्युशन त्याच्यात See, it is very clear. High Court has already given a decision. की ज्या की त्या ऑफरिंग अर्धे कमिटीक वता अर्धे तांकां वता थंय कोणी तरी जांकां खबर ना अशें मिनिस्टर दिसले आनी थंय कितें केलें तांकां ऑलरेडी पोलिसेन सांगलां आनी तूं कितें चूक जाल्या सुदारपाचो ते सगळे प्रयत्न करता पुढे किती झालं पुढे तुम्ही ना फुडें आतां कांय जावचें ना पोलीस कंप्लेन जावची पूण ते पोलिसेन कितपत ठरलेले जाल्यार ते हायकोर्ट डिसिजन जालें ही प्रत्येक वेळा कित्याक जाता ही जे पारंपारीक गोंयचे देवळां जी आसा ती महाजन एक्ट सगळं आसा हो 1903 जाला आनी त्या प्रमाणे तातूंत जे काम करपी लोक आसा ते अशे नॉमिनेटेड घरां आसा 400-500 वर्सां आनी त्या घरांतल्यानूच तांकां हें केलें इवन सानमार बी सुद्दां संबंदीत आसा किंवा टायल्स बसून आसा जशे बाकीचे चर्चीत आसता ह्यातूंत आसा तशेंच त्या देवळांनी आसा आनी तांकां तें काम दिल्लें आसा फॉर एग्जाम्पल पालकी धरपी सुद्दां वेगळे मनीस आसता रथ धरपी सुद्दां वेगळे मनीस आसता आनी त्या घराण्याक ती हें दिल्ली आसता महाराणी जालें काल कोणाक मारलो ना ते मारले तेच सांगलें आनी भुरग्यांक हे रुल्स रेग्युलेशन कांय खबर ना तुम्ही उलयले सर हय हांवें ऑलरेडी डिस्कस केला आनी तो इशू आतां कमी जायत